प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो विसवोर वोड 14 ते 21 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 3 verses 14 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जसो मोइसेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारलो. अशें पुताचेर वावर ठेवतेल्या सोमेस्ता कास्मीक जिवीत आसलेलें. Friends, ताचेर वावर ठेवता त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराची तारण जावचे खातीर देवान ताका धाडलो. जी कोण ताचेर वावर ठेवता तांकां खास्तीचें फर्मोण पूण जी कोण ताचेर वावर ठेविना तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर वावर दवरूंक आनी होच तो निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाडा परोस काळोखाचो ओदीक मोग कित्याक तांची कर्तुबां नश्ट आसलीं. खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कांटाळतात आनी आपली कर्तुबां कसली ती पळोवन येना जावं उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलतात ती आपल्यो कन्यो देवाचे कुशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन घेवचे खातीर उजवाडाक. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना जेजू निकोदेमासा कडेन उलयतालो आनी तो कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा ह्या 14 वडीन जसो मोइसेसान ओराण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार ठेवतल्या सोमेस्तांक सासनीक जिवीत आसतलें. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना इस्रायलीची पोरसां इजिप्ताच्या गांवांतल्यान भायसरलेल्या गांवांक वचपाची आसली तेन्ना थंयचो लोक देवाचेर आड येयलो, मोजेसाचेर आड येयलो, लोकांचेर देवाचेर आड उलोवंक लागलो, मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलो. आनी भाव भयणीनो, थंयसर ओराण्यांत खूब सोरोप भायर येयले आनी लोकांक चाबून खूब लोक मेलो. पूण कितें घडलें, देवान ह्या लोकांची काकूट दाखयली आनी मोजेसाक सांगलें एक सोरोप उबार, म्हणजे एक लोखणाचो सुबर उबार आनी जेन्ना कोण त्या सोरपाक पडयतलो आनी ताका सोरोप चाबला जाल्यार ती आतां मरची ना पूण तांचें सगळें जें वीख आहा तें त्या सोरपाचें तें भायर काडून वेतलें आनी ती आतां मरची ना. आनी आयज आमकां ह्या 14 आनी 15 वडीन आमी आयकता की ज्या भाशेन मोजेसान ओराण्यांत हो सोरोप उबारलो तेच भाशेन देवान आपल्या पुताक उबारलो. खंयसर जेजू खुर्सार उबारलो. जेजू खुर्सार वचोन आमचें मरण मेलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो ताणें ताजेर सुर्गीच्या बापान सगळीं आमची पातकां, सगळें आमचें पातक, सगळें आमचें वीख जें आसलें तें जेजूचेर घातलें आनी जेजू आमचे पासून खुर्सार मेलो. म्हणटच आमी आतां जेन्ना जेजूचेर भावार दवरता आतां देव आमकां आपली भुरगीं म्हूण मानता. ताज्या रोगता वरवीं आमी नितोड जाता आनी देव आमकां आपल्या पुताचो आत्मो दिता. तेज्या उपरांत आमकां तो आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता. आतां आमच्यान एक सासनीक जिवीत जिवंक जाता. तेच म्हणटा आयज 14 आनी 15 वडीन जसो मोइसेसान ओराण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार ठेवतल्या सोमेस्तांक सासनीक जिवीत आसतलें. म्हणटच आमी सासनीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमकां जाय पवित्र आत्मो. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता केन्ना, जेन्ना आमी जेजूचेर सत मानता, जेन्ना आमी
जेजून आमचे पासून खुर्सार कितें केलां तें ताजेर आमी बावट दवरता आनी ताज्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी नितोड जाता आनी आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो आमकां आपलें उतर शिकयता पवित्र आत्म्या उदेशी तो आमचे कडेन उलयता पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान देवा कडेन उलोवंक जाता आमच्यान देवा बरोबर भासाभास करूंक जाता आमच्यान आमच्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता आनी देवान आमचे बरोबर संबंद दवरूंक जाता आनी हें जावन आसा सासणीक जिवीत म्हणटच भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारान आहा तेन्ना आमकां जाय एक सासणीक जिवीत जियोवपाक कित्याक जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आमी देवाक वळखता जेजूक वळखता तेजें उतर कितें म्हणटा तें आमी सजमता आनी तें उतर आमी पाळटा आतां आमी खरेपणी हो संबंद दवरून एक सासणीक जिवीत जियेता आनी आमी एक दीस जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली मरण वेतली तेन्ना आमचो आत्मो आमचें मन सासणाचें सूख भोगूंक पावतलें स्वर्गार म्हणटच आयज भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता की फकत धन करून आमी आमचें तारण जावचें ना आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूचेर ताच्या उतराचेर ताणें आमचे पासून कितें केलां तें आनी जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता आमी एक सासणीक जिवीत जियेता आमचो संबंद देवाशी घट जायत वता आनी एक दीस आमकां पवित्र आत्मो तयार करता स्वर्ग राज्यान सासणेचें सूख भोगूंक तर भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्थामेचेर आमी नियाल करता आमी परतून ह्या उतराचेर नियाल करून हें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाडून खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आमी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा